कोविड दुयेंती तशेंच दुयेंत जावन मरण आयिल्ल्यांचोय आंकडो वाडपाक लागिल्ल्यान गोंय सरकारान परतून एक फावट गोंयांत लॉकडावन करपाचो निर्णय घेतला। त्या प्रमाण बेरेस्तार ते सोमार मेरेन गोंय बंद दवरपाचो थाराव घेतिल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या। कॅसिनो, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बंद आसतले, जाल्यार भुशारी मांडा सयत हेर गरजेचे सोयी वा मांड चालू दवरपाचें सरकारान थारायलां। आठवडो बाजार मात बंद आसतले अशें मुखेलमंत्र्यान जाहीर केलां। एक निर्णय घेतला की ब्रेस्तार सांजे पासून म्हणजे फाल्यां सांजे पासून सोमारा सकाळ पर्यंत लॉकडावन करपाचो निर्णय जो आसा तो सरकारान घेतला। हितून म्हणजे लोकांनी परत सांगता पॅनीक जावन वचपाची गरज ना। एसेन्शियल सर्विसीस सगळ्यो इन्क्लुडींग ग्रॉसरी आयटम जे लागता आमकां आनी किचन्स ही होम डिलिव्हरी खातीर ही चालू उरतली। खंयचीच किचन्स बंद उरची ना। एसेन्शियल तितून पब्लीक ट्रान्सपोर्ट हो पुराय बंद उरतलो। ब्रेस्तार दीस सांजचे, ब्रेस्तार शुक्रार शेनवार आयतार आनी सोमार दीस सकाळी नॉर्मल एक्टिविटी चालू उरतली। हो, सोमारच्यान सकाळी परत एकदा नॉर्मल एक्टिविटी चालू उरतल्यो। रिपीट करता, सोमारच्यान फुडें। आनी हेका लागून खंयचेच म्हणजे एसेन्शियल सर्विसीस सगळ्यो चालू उरतल्यो। पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बंद आसतलो। ज्यो इंडस्ट्रियल सर्विसीस आसा जेची बंद ज्यो आहा पळय न्ही, इंडस्ट्रियल सर्विसीस तेंच्या विदीन द कॅम्पसीस तांच्यो चालू आसतल्यो। इंडस्ट्रियल सर्विसीस आमी बंद करिना। तांच्यांनी ट्रान्सपोर्ट जो आसा आपल्या लोकां खातीर तांच्यांनी एवेलेबल करचो। त्या ती इंडस्ट्रियल सर्विसीस ह्यो चालू उरतल्यो। तांच्यांनी बाकीचे सगळी प्रिकॉशन्स जी आसा ही घेवची। हेजो डिटेलान नोटिफिकेशन आयज सांजचे 5 पर्यंत हे दोनूय कलेक्टरा कडल्यान इशू केले वयतले। फक्त मार्केट्स जी आसा ही जी भरताली ओके, ती जी आसा ही मार्केट ह्या 2 दिसाच्या मदीं जो बाजार भरता तो बाजार जो आसा हो बंद उरतलो। ओके, गव्हर्मेंट एसेन्शियल सर्विसीस चालू उरतल्यो। एसेन्शियल सर्विसीसान ज्यो ज्यो येता तितके चालू उरतले, बाकीचे बंद आसतले। कॅसिनोज बंद उरतले। सगळे बार एंड रेस्टॉरंट तांच्यांनी डेलिव्हरी दिवं येता थंयसर चालू उरचें ना। आमी किचन बंद उरचें ना आनी बाकीचे जाका होम डिलिव्हरी दिवपाक जाय तांच्यांनी डेलिव्हरी दिवं येता। हय हय, बंद उरतले। जीवन आवश्यक सगळ्यो वस्तू जितक्यो लागता तितक्यो सगळ्यो चालू उरतल्यो। तांच्यांनी येवन घेवन वता येता, त्या खातीर त्यो दीसभर चालू आसतले। आमी टायम दवरूंक ना। तो जर टायम दवरलो जाल्यार परत गर्दी जातली। कोणीच पॅनीक आमकां खूब खरेदी करपाक जाय म्हणून करचें न्ही, ते दीसभर चालू आसतले। म्हणजे जे ग्रॉसरी आयटम जितके आसा ते खंयचेच शॉप बंद उरचे ना। ओके, बॉर्डर चालू आसतल्यो। ट्रान्सपोर्टेशन सगळें ज्या पद्दतीन चालू आहा त्या पद्दतीन चालू आसतलें।